म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी जाणा की आमी रोखडीच आपलेपणांत जियेता आनी हाका लागून आमी सदांच पातकान पडटा. आपलेपणांत जियेलीं की ना मागीर आमी देव म्हणून समजता आनी हे भाशेन आमची वागणूक आसता. आनी ह्या मार्गान आमी चलोंक लागल्या की ना मागीर आमीच आमकां फसयता आनी आमचे बरोबर दुसऱ्यांकूय आनी हे भाशेन पातक वाडत वता. हे भाशेन पातक वाडलें जाल्यार आमी एकामेकाक बोगसूंक जाय म्हणून जेजू आमकां सांगता. पूण आमच्यान बोगसूंक जायना. आमी खूब फावटी म्हणटा हांवें बोगशिलो पूण ताचो उगडास म्हज्या मनांतलो वचना. म्हणजे कितें जालां तें सगळें आपलेपणान थिरायलेलें आसा. हाका लागून आमचो भावार्थ वाडय म्हणून पेद्रू ताका जेजूक सांगता. तुमचो भावार्थ सांसवाच्या इतलो ल्हान आसलेलो जाल्यार तुमच्यान ह्या दोंगराक झाडाक कित्याकूय हांगसरलें थिंचर वच म्हणत जाल्यार तें जातलें. पूण आमच्यान जायना तें करूंक. भावार्थ म्हणजे कितें, आमी आमचेर पातयना, आमी ताचेर पातयेवन तो आमचें सगळें सगळें कोत्ता. तातूंत जावन आसा आमचो भाव. त्याच प्रमाणे आमचें पातक आपलेपणांतली आमच्यान भायर सरोंक जायना. आनी ही जाणवाय आमकां पयले वाचपान दिल्ली आसा की आमच्यान आमचे वस्तुकी देवाचे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत सारूंक जायना आनी त्याचे प्रमाणे आमचें जिवंकूय जायना. ताका लागून सदांच आमी खालती रावया आनी देव जो आमचे भितर जेजू सगळें जियेता ताच्या एकवटान आमी सगळें आमचें उलोवप, चिंतप आनी करप ताचें सगळें करया. सगळीं जाणां आमचे हात अशे वणटीन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार जेन्ना आमी घेता तेन्ना देवूच तो आमचें सगळें घेता. देव आमचे भितर आसा आनी तो आमकां जिवी दवरता. सुस्कार आमी घेता तेन्ना ताच्या जिवितान आमी भरोन येता. सुस्कार भायर सोडटना आमचे भितर आहा तितलें आमी भायर काडटा आनी हे परी बरें वायट जें आमचें सगळें आसा ताचें धरलें की ना वायट तें तो सगळें काडून उडयता. बरें पळय तें ताचें तो अदीक बरें करून दिता. तो दुसऱ्या सुस्कारांत आमी आमचें सगळें अदीक वाड ताच्या जिवितान आनी ताचे जाणवेन भरोन आमी आमचें जिवीत सारूंक जाता. तर हें सगळें तो आमचें सगळें घडोवन हाडटा म्हणून आमी ताका दिनवास या आनी आमचें जिवीत सगळेंच ताका खालतेकायेन आनी नम्रतायेन समोर पुया.